100 वर्सां पुराय जाल्ल्या शैक्षणीक संस्थांक आर्थीक मजत दिवपाची येवजण परतून चालीक लायतले। तशेंच दामोदर विद्यालयान जे प्रस्ताव दवरल्यात ते पुराय करतले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें सांगलें। लोलयेच्या दामोदर विद्यालयाच्या 99 वर्धापन दीस आनी शती महोत्सवी वर्साच्या शुभारंभी कार्यावळीत मुख्यमंत्री उलयताले। Thank you, sir. बरें काम करता तांकां सातत्यान माझ्या सरकारान केन्नाच ना म्हणूंक ना। तांकां सगळ्या जाणांक सगळ्या तरेची मदत केल्या। 100 वर्सां पुराय जाल्या उपरांत आमची स्कीम आशिल्ली ती बंद आसा, थोडीशी ती परत एकदा ओपन करपाचो सरकाराची इच्छा आसा। आमी ओपनूय करता आनी बऱ्यो ज्यो संस्था आसा तांकां मदतूय करता। हॉस्टेलाचो विशय तुमकां जो सपोर्ट करपाक जाय, गोंयांत नेमक्यो थोड्योश्यो संस्था ज्यो हॉस्टेल चलयता तितून सगळ्यांत चड हॉस्टेलां खंय चलता खबर आहा? तुमच्या काणकोणांत चलता। तितून आमचो सभापती रमेश तवडकर सर चलयतात, उरलेली 4 काय 5 हॉस्टेलां काणकोणांत चलता। खरें म्हणजे काणकोणकारा खातीर एक खरी भोवमानाची गजाल आसा, कारण तुम्हीच ती कॅपेसिटी आहा तुमच्या कडेन चलोवपाची, म्हणून तुम्ही ते चलोवंक शकता। तुमच्या कडेन स्कील आहा, तुम्ही त्या ती पुराय हॉस्टेलांत रावन शिकल्या उपरांत भुरगो एक वेगळ्या पद्दतीन एक ट्रेन जाता, ताका वेगळ्या पद्दतीन मोल्ड करपाक मेळटा। त्या ती पुराय हॉस्टेलाची स्कीम परत एकदा रिवायज करता आनी तुमकां सगळ्या जाणांक हॉस्टेलाच्या स्किमीक आमी सपोर्ट करपाची सरकाराची तयारी आसा।